कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक दपको। टीसीवीचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन कलमाक स्थगिती। ही लोकांची जैत म्हणटा याचिकादार आल्वारीस। टीसीपी खात्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक विरोधी पक्षांचो येवकार। सरकाराचे कारभाराचेर केली टिका। गोंयांतूय आसा 2 दुर्मीळ खनिजां। केंद्रीय खण मंत्रालयाच्या सहकार्यान लायतले सोद। दुर्मीळ खनिजाचो सोद घेवपा खातीर केंद्रानूय घेतला फुडाकार। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी जातल्यो सुरू। केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डीची घोशणा। खणी संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर चर्चा। काशीनाथ शेट्टी आनी आमदार संकल्पाच्या वादावादीचे प्रकरणान कोर्टाची मुरगांवचो पीआय आनी दक्षिण गोंयचे एसपीक नोटीस जारी। 17 तारखेक हाजीर रावपाचो कोर्टाचो आदेश। शिगम्याच्या उत्सवाक अपशकून कणिबाग मोरपिल्ल्या केप्या तासो वाजयतना काळजाच्या आदाकान एकल्याक मरण आयलो। श्रीकांत गांवकार वीज खात्याचो कर्मचारी। आता खबरो विस्तारांत। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक दपको। टीसीपी खात्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां कोर्टान रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। 17(2) वापर करून आता जाय तशी जमीन रुपांतरणां करपाक मेळची ना। ही लोकांची जैत अशें याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस उलयली। उच्च न्यायालयान नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। नगर नियोजन कायद्याच्या 17(2) ह्या कलमाचो वापर करून गोंयांत सर्रासपणान जमनींचें रुपांतरण सुरू आशिल्लें। हाचे आड गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धांव घेतिल्ली। ह्या आदेशा उपरांत नॉर्मा आल्वारीसान खोस उक्तायतना ही लोकांची जैत आशिल्ल्याचें म्हटलां। The court has just delivered its judgment on the challenge that the petitioner, the Goa Foundation, and several other petitioners made to the validity of Section 17(2), and the court has struck down the rules and the guidelines which enable the operation of Section 17(2). As regards the 17(2) itself, it has decided that the 17(2) has to be read down, which means that any proposals which come have to be considered in the light of the regional plan only, and not independently, not by themselves, not for reasons of inconsistency and incoherency. So the detailed judgment is not available right now. It will come this afternoon. But the court has also said that no further approvals can be granted at present when the state government sought a stay of the operation of the Section 17(2) for 6 weeks. So this is a good victory for people, because we were opposed to the zonings which were being changed bit by bit, spot by spot in different places, changing the entire context of the landscape of Goa, and literally casting aside the regional plan 2021, which is still valid and holds good for the people of Goa, protecting its ecology and environment while also allowing for development in certain areas. The court has placed the matter after 6 weeks, so we will have to read the judgment and consider each individual case, because many cases were done on the basis of inconsistency and incoherency and not error. Error has to be shown vis-a-vis the original proposal in the regional plan. So each of the approvals that have been granted have to be considered, to my mind, reconsidered in the light of what they were in the original regional plan. Bureau Report, Gomantak TV.
नगर नियोजन कायद्यांतले कलम 17(2) बाबत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दितले अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। 17(2) कलम न्यायालयान रद्द करूंक ना, फकत नेमान बदल केल्ल्याचे मंत्री राणेन स्पष्ट केले। 17(2) हेजेन जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलाइन जे आसा ते स्लाइटली तेजेर हांव विचार करता। कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें। आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक। एक आमी एक लक्षात घेवंक जाय, आमकां विकास चाललो जाय, बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। तुमकां आनी येता सांगता आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोकांचे सगळ्या गोंया राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचे डेव्हलपमेंटाचें काम हांवें पळयलां तुमच्या ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्ले आसा। एक लक्षात घ्या, गांवांनी तुमी आयज गांवांत रावतात, गांवांनी जर तुमी पळयल्यार तुमी पळयता की लोकांक वेगळ्या तरेची रांदीमांडीची सोय सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय। जें कितें आयज हांवें पळयलां तें ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें, नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें, कांयच जावंक ना। आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता, मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्लें आसा। मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो। तो व्हरतना आमी बी आमच्या मनान कितें आसा आनी हायकोर्टान जें कितें दिलां एक लक्षात घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानता आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन ते वेगळे तरेन ते इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळे तरेन करपाची गरज आसा। ते वेगळे तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लेम ना, म्हणूनच आमी 39 हाडले। 39 हाडले उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे नाशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा। करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळे गोश्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना। आमी एक लक्षात घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटाले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता, 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट। 17(2) चेर ते वचूंक ना, सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा। ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्लें आसा, ते आमी स्टडी करता। ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले। उच्च न्यायालयान सरकाराक दबको दीत टीसीपी खात्याचे कलम 17(2) नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द केली। हे फाटभुंयेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक येवकार दीत सरकाराक उजरावन काडले। नगर नियोजन कायद्याच्या 17(2) ह्या कलमाचो वापर करून गोंयांत सरासपणान जमनीचे रुपांतरणां सुरू आशिल्लीं। हे फाटभुंयेर गोवा फावंडेशनान हो विशय कोर्टात व्हेल्ल्यान दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस हांकां परबी दिल्या। सरकार नवे कायदे हाडून जमनी भायल्या लोकांक विकीत आसा, पूण आमी ओगी रावचे नात, आमच्यो जमनी फुडल्या पिळगेक राखून दवरतले अशें कॅप्टन विरियाटोचें म्हणणें। हांव गोवा फावंडेशनाक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, स्पेशली डॉक्टर नॉर्मा फॉर स्प्लेंडीड फायट। म्हाका दिसता ही फर्स्ट फायट न्ही, खुबश्यो तांणी कोर्टान सान दे हॅड टू नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द हायकोर्ट टू win battles to save Goa. असले सगळे कायदे हाडलेले ह्या सरकारान, बेकायदे म्हणटा पळय ते, फक्त चोरयो करपाक, आमचे जमनी विकपाक। सो दॅट इज वन। सेकंडली, थ्रू युअर चॅनल आय वॉन्ट टू सेंड अ मेसेज लाऊड अँड क्लियर टू ऑल दीज हे कोण व्हडले बिल्डर आयिल्ले आहात गोंया, प्रॉपर्टी घेतिल्ले आहात, ओके, आनी ते सरकाराक डिक्टेट करता खंयचो कायदो हाड, वेदर इट वॉज 39A, 16B, आता 17(2) ते बिल्डर डिक्टेट करून हांकां सांगतात आनी हे मागीर पर स्क्वेअर मिटर खंय रेट फिक्स केल्ली आहा, कितले पयशे मेळपाचे पळय ते। सो दीस इज अ ग्रेट विक्टरी फॉर गोवा। सत्तेर आयल्या उपरांत नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करतले म्हूण भाजपान सांगिल्ले, पूण भाजप सरकार अपेशी थारला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केला। आमी एक मोमेंट स्टार्ट केल्लो गोंयभरान की रिजनल प्लॅन करचो म्हणून। रिजनल प्लॅन जो आमचो आसा तो ऑलरेडी तो रिडंडंट जाला, इट इज ऑलरेडी पास इन। सो न्यू रिजनल प्लॅन फॉर द इयर अप टू 2030 ऑर टू 2031 किंवा 2035 पर्यंत जो रिजनल प्लॅन आसा, नेक्स्ट 10 इयर्साचो प्लॅन आसा तो करचो। आमकां एक गजाल कळना की भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सत्तेर आयिल्ली तेन्ना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टान जे इलिगल कन्वर्शन जाले त्या वेळार बाबूश टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्ना
सत्तेर येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन प्रॉमिस केल्ले आनी म्हाका दिसता मनोहरभाई पर्रीकराची आमकां तेन्नाची उतरां येता की नवो रिजनल प्लॅन भारतीय जनता पार्टी हाडटली ऑल इन्क्लुसीव with by consulting all stakeholders म्हणल्यार गोंयकार गोंयचे लोक आनी जे आर्किटेक्ट इंजिनियर्स प्लॅनर सगळे आसा तांकां धरून अशें आसतना परत जेन्ना एमेंडमेंट हाडून करेक्शनाच्या नांवार जेन्ना लँड कन्वर्शन चालू जाता ताजेर आज हायकोर्टान बडी मारल्या. होळये पयलीं TCP कायद्याच्या 17(2) कलमाचे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द करून उच्च न्यायालयान गोंयकारांक खुशखबर दिल्या. आता मेरेन रुपांतरीत जाल्ल्यो जमनी आसा तश्यो करात म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान मागणी केल्या. टायम एंड अगेन आमी सांगत आशिल्ले की ही जी अमेंडमेंटां ताणी हाडली रायट फ्रॉम 16B 17 to 39A आनी एक प्रयत्न केलो की गोंयचे जागे जमनी भाटां बेसां विकपाचे. टुडे आय थिंक इट्स फाल्यां होळी सो म्हाका दिसता होळयेच्या पयलीं हायकोर्टान गोंयकारांक एक बरी खुशेची खबरी दिल्या आनी गोवा फावंडेशन जे ह्या मॅटर झगडटाले आय थिंक दिस इज द विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्यो जमनी साल्वार करपा खातीर उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो आदेश दिला. ताका लागून आतां गोंयकारांनी आपल्यो जमनी वांटोवपाक जागे जावचे अशी मागणी आमदार विरेश बोरकारान केल्या. आयज ऑनरेबल हायकोर्ट मुंबय एट गोवा हेंच्यांनी एक बरो जो निर्णय दिल्लो आसा तो म्हणजे 17(2) एमेंडमेंटाचो जो TCP एक्टाच्या अंडर आसा तो ह्या BJP सरकारान रिसेंटली हो हाडलेलो आनी एमेंडमेंट हाडल्या नंतर कितलीशी लँड यूज चेंज लँड कन्वर्जन जे आसा ते गोंयभरान केल्ले आसा. जागे जावं ती शेतां जावं ती भाटां जावं ते दोंगर जे आसा ते कन्वर्जन केल्ले आसा आनी हेकाच लागून आमी ह्या विधानसभेन जावं हेच्या पयलींच्या विधानसभेन कंटिन्युअसली हेजो विरोध करीत आसले आनी हो विरोध इतलो आसलो की गोंयचे आमी पळयताले की प्रत्येक कडेन आपणाक लँड यूज करेक्शनाच्या नांवान हे आपणाचे जे जागे आसा शेतां भाटां दोंगर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक घातलेले आसा आनी हेजेरूच आयज जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हेंच्यांनी निकाल दिल्लो आसा की हे बंद करपाचे म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अत्यंत दुर्मिळ आशिल्ली खनिजां आनी धातू सोदपाक केंद्रान फुडाकार घेतला. गोंयानूय 1-2 दुर्मिळ खनिजां आसात. केंद्रीय खण खात्याच्या सहकार्यान ती एक्सप्लोर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. दुर्मिळ खनिजांचो सोद घेवपा खातीर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्र सरकाराचे नवीन खनिज संशोधन धोरण देशाक आत्मनिर्भर करतले. हे धोरण गोंया खातीरय उपयुक्त थारतले. गोंयान अत्यंत म्हत्वाची आशिल्ली खनिजां सोदपा खातीर केंद्राचे सहकार्य मेळटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयानूय 1-2 दुर्मिळ खनिजां आसात. केंद्रीय खण खात्याच्या सहकार्यान ती एक्सप्लोर करतले. लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, चांदी आनी REE तशेंच PGE सयत हेर 29 दुर्मिळ खनिज साठ्यांची पावणी करपाचो निर्णय केंद्रान घेतला. बेगूनच ह्या खनिज साठ्यांची पावणी जातली हे फाटभुंयेर खण मंत्रालयान गोंयान म्हत्वाची कार्यावळ घडोवन हाडली. The road show on the critical minerals जो त्यांनी लॉन्च केला. डिफरंट कंट्रीज आशिल्ले आसले क्रिटिकल मिनरल्स हे इन डिफरंट सेक्टर्स हातूंतल्यान तेजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. दीस वील बी द फॉरवर्ड थिंकींग म्हणपाक काय हरकत ना. मोदीजी आणि किशन रेड्डीजी हांचे खूब अभिनंदन. क्रिटिकल मिनरल्स 1-2 क्रिटिकल मिनरल्स गोंयातूय आसा ताजेरूय आमी एक्सप्लोरेशन करपा खातीर. नवीन खनिज संशोधन धोरणाक लागून अत्यंत दुर्मिळ अशी खनिजां तशेंच धातू सोदपाक मजत जातली. केंद्रान अशे तरेची खनिज शोध मोहीम ह्या नदी केन्नाच राबयली ना. अत्यंत दुर्मिळ आशिल्ली खनिजां आनी धातू सोदपाचे बाबतीत चीन आनी अमेरिका भारताच्या खूब फुडें आसात. ह्या नव्या धोरणाक लागून लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, चांदी आनी REE तशेंच PGE सयत हेर 29 दुर्मिळ खनिजांचो सोद घेवपाक मजत जातली. ह्या धोरणाच्या माध्यमांतल्यान ही खनिजां सोदून काडपा खातीर खाजगी कंपन्यांक एक्सप्लोरेशन लायसन्स मेळटली. MMDR कायद्याच्या कलम 20(1) खाला दुर्मिळ खनिज ब्लॉकांचो लिलावूय जातलो. पहिल्या टप्प्यात ऑनलायन बोली प्रक्रियेच्या माध्यमांतल्यान REE, झिंक, हिरे, तांबे आनी PGE सारकेल्या खनिजां खातीर 13 ब्लॉकांचो लिलाव जातलो. दुर्मिळ खनिजां सोदपाक केंद्रान 18,000 कोटी रुपयांची अर्थीक तरतूद केल्ल्याचे केंद्रीय खण मंत्री G. किशन रेड्डीन सांगले. देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज है.
आज भी 95% हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा तरफ क्रिटिकल मिनरल का डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में बढ़ने का बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, ऐसी क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा डिमांड है। इसके लिए भी भारत सरकार इस दृष्टिकोण में क्रिटिकल मिनरल के लिए भारत में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाया और क्रिटिकल मिनरल का अभी तक 4 टाइम्स अभी एक्शन में भी लगाया, 5th आज शुरू किया है। और भारत सरकार की तरफ से विदेश में जाकर भी, जो ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो और अलग अलग जगह भी हम टेक्नोलॉजी लाने के लिए और विदेश में जाकर एक्सप्लोरेशन माइनिंग करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर का इंडिया कंपनी को हम इंकरेज करें, गवर्नमेंट के PSU भी जा रहे हैं। ऐसी क्रिटिकल मिनरल का मिशन क्रिटिकल मिनरल के नाम पर एक एक्टिविटी हम भारत सरकार की तरफ से किया है। अभी लगभग उसके अंदर हम 18,000 करोड़ भारत सरकार को बजट में एलोकेट किया है कैबिनेट ने। उसके अलावा हमारा जो PSUs में वो भी एक्सपेंडिचर करना है, दोनों मिलकर लगभग मोर देन 32,000 करोड़ क्रिटिकल मिनरल मिशन के द्वारा आने वाले दिन में हम खर्च करके इस क्रिटिकल मिनरल का खोजना और माइनिंग करना, प्रोसेसिंग करना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, बैटरीज बनाने का हो, सब में हम भारत का डिमांड को, क्योंकि जो भी दुनिया में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका जो क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा डिमांड है, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है देश का, और डिफेंस सेक्टर में भी हो, स्पेस सेक्टर में भी हो, और नेट जीरो 2070 हो, इसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल का बहुत डिमांड है। इस दृष्टिकोण से भी हम एक एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आमदार संकल्प आमोणकार आनी वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांचे मदीं जाल्ले वादवादी प्रकरणात वास्कोच्या सत्र न्यायालयान मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक आनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक नोटीस काडल्या। दोगांकूय 17 मार्चाक सकाळी 10 वरांचेर कोर्टांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात। कांय दीस पयलीं वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये बोगदा वास्को वाठारांत कामा निमतान गेल्लो तेन्ना थळावे तशेंच आमदार संकल्प आमोणकार आनी काशीनाथ शेटये मदीं वादावादी जाल्ली। सरकारी कामाक आडखळ हाडिल्ले प्रकरणात काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेंत तांचे आड कागाळ केल्ली। मात सुमार 15 दीस जावन गेले तरी पुलिशेन हे प्रकरणाचो तपास करूंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा वास्कोच्या सत्र न्यायालयान दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक आनी मुरगांवच्या पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडल्या। ह्या दोगांकूय सोमारा 17 मार्चाक कोर्टात हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात। वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेटे हो कांय दिसां पयलीं वास्को हांगासर गेल्ल्या कडेन थळावे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या वांगडा तांचो वाद जालो। काम करता आसतना सरकारी कामान आडतळो हाडल्या ह्या कारणा खातीर काशीनाथ शेटे हांच्यांनी आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्ली। पूण फाटले 15 दीस जाले ह्या कागाळीचेर कांयच एक्शन घेतली गेली ना। ह्या खातीर JMFC कोर्टान आता दक्षिण गोंयचे SP आनी मुरगांवचे PI हांकां नोटीस जारी केला आनी तांकां सांगला की 17 मार्च पर्यंत त्यांनी ह्या कागाळीचेर एक्शन घेवची आनी कोर्टान कितें एक्शन घेतला हे सादर करचे। ही असली अपडेट आताची, अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। कणीबाग मोरपिल्ला केप्यां शिगम्याक तासो वाजयतना काळजाचो आताक आयिल्ल्यान श्रीकांत गांवकर ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें। श्रीकांत गांवकर हो वीज खात्याचो कर्मचारी आशिल्लो। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत शिमगो सुरू जाला। शिमग्याच्या मांडार पारंपारीक पद्दतीन नमन करून शिमग्यातले वेगवेगळे खेळ खेळटात। मजगती केप्यां तालुक्यांतल्या कणीबाग मोरपिल्ला एक धक्को दिवपी घडणूक घडली। बुधवारा सांजे वेळार वेळीपाच्या शिमग्याच्या मांडार तासो वाजयतना श्रीकांत गांवकाराक काळजाचो आतंक आयिल्ल्यान ते सकयल पडले। त्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी ताका रोखडोच बाळी हॉस्पिटलांत व्हेलो। उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलो। थंय ताका उपचारा वेळार आनी एक खर आतंक आयिल्ल्यान मरण आयलें। श्रीकांत गांवकर वीज खात्यांत काम करताले। हे घडणुकेक लागून पुराय तालुक्यांत दुःख पातळ्ळां। काल एक इन्सिडेंट जालो मोरपिल्ला गांवां म्हणल्यार श्रीकांत गांवकर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मडगांव तो कर्मचारी खंयतरी काल एक अटॅक येवन
ही डेथ जाली आसा मेन म्हणल्यार जेन्ना तो आतां सद्या गांवान मेळ घेतात शिमग्याचो तो खंय तरी ढोल वाजयतालो आनी त्या टायमार ताका अकस्मात खंय तरी घाम येयलो म्हणटकीर तो ते वाजोवपाचें बंद करून तो थंयसून रावलो पूण थंयच्यान ताका अनकम्फर्टेबल जाल्ल्यान मागीर तो थंयच्यान जे पार्टी हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तो स्वताची गाडी घेवन हेल्थ डिपार्टमेंटाक गेलो आनी तेज्या नंतर थंय तेजेर उपचार केलो पूण पार्टी हेल्थ सेंटरार ज्या जाग्यार मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें प्रिफर केलें थंयच्यान खंय तरी ताका इंजेक्शन मारून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक व्हेलें आनी थंय उपचार चालू केलो आनी ICU दवरलो पूण खंय तरी तेणें त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आपल्यालो लास्ट श्वास घेतलेलो तो 55 वर्सांची एज आसलो आनी ताका 3 जाण चली आनी एक चलो आसा हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या किस्तांनी केली फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी सुरू जातल्यो अशी घोशणा केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डीन केली तशेंच आतां मेरेन 12 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या हातूंतले 9 ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो दुर्मीळ खनिजांचो सोद घेवपा खातीर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयच्या खणी संदर्भात केंद्रीय मंत्र्या बरोबर चर्चा केली केंद्रीय खण मंत्रालय आणि गोंय सरकारान घेतिल्ल्या खासा बसकेत गोंयच्या खणी संबंधीच्या विशयाचेर चर्चा जाली केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आणि खण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हे बसकेत हाजीर आशिल्ले फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी सुरू जातल्यो अशी घोषणा केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डीन केली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से आज गोवा में एक हाई लेवल मीटिंग किया है इसमें आने वाले दिन में भारत में माइनिंग सेक्टर में एक्टिविटी कैसा बढ़ाना चाहिए स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स का जितने भी ब्लॉक्स है अभी तक 4th फेज एक्शन हुआ है आज 5th फेज का आज एक्शन ब्रांच बोलते हैं इसका आज एक्शन में लगाया है दूसरा एक पहली बार भारत सरकार माइनिंग मिनिस्ट्री की ओर से जो एक्सप्लोरेशन जो माइनिंग के मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं देश भर में अभी तक GSI हमारे गवर्नमेंट एजेंसी से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन काम करते थे आज हम प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लोरेशन का काम आज शुरू कर रहे हैं इसके लिए भारत सरकार फाइनेंस करेंगे कल आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो इस माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन दृष्टिकोण से और यूज़ करने वाला है दुनिया में अलग अलग जगह अभी वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम भी उनके साथ साथ लगा बराबर भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है जो चर्चा किया है एक माइनिंग पर चर्चा किया है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर जो नाम्स है नाम्स को पूरा हम फॉलो करते हुए गोवा सरकार इस माइनिंग का एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखते हुए डायरेक्शन देखते हुए एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से भी हो गोवा का रेवेन्यू को दृष्टिकोण से भी गोवा नौजवानों को रोजगार देने के विषय पर भी हम ध्यान दे रहे हैं सर कुछ डेडलाइन वगैरह ऐसा सेट कुछ किया? ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोई जजमेंट नहीं है मगर आज इस 6 मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन और नया माइन शुरू होगा अच्छे शुरू होगा आता मेरेन 12 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या हातूंतले 9 खण ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले उरिल्ल्या ब्लॉकांच्या पर्यावरण दाखल्या विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बेगीनूच निर्णय घेतले अंदू व्हड प्रमाणात खणी सुरू जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयलो टोटल ऑल टुगेदर आतापर्यंत आम्ही 12 ब्लॉक ऑप्शन्स करपाक शकले तर ऑलमोस्ट 9 ब्लॉक्स हे बेगीनात बेगीन सुरू जातले 2-3 फक्त जे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन अडकले ते बी तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करता हे एश्युरन्स तांच्यांनी दिल्या म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करीत जाल्यार 2025च्या पिरियडात बऱ्यापैकी मायनिंग हे खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू जातलें हाजी आस्त आसा हांव जी किशन रेड्डीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा कारण तेंच्यांनी दोनूय एक म्हणजे हो
ड्युएल कार्यक्रम तेंच्यांनी रोड शो गोंयांत ऑर्गनायज केले आनी दुसरो मायनिंगेंतलो रिव्यू घेवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमचे अडकल्ले बाकीचे विशय हे रिजॉल्व करपाक आमकां मदत जाली. म्हणजे मोदीजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या पद्दतीचे एक्सप्लोरेशनान प्रायवेट सेक्टर्स इनवॉल्व करप आनी द रोड शो ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स जो तांच्यांनी लॉन्च केला. डिफरंट कंट्रीज आशिल्ले असले क्रिटिकल मिनरल्स हे इन डिफरंट सेक्टर्स हातूंतल्यान ताचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्ळी वीज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना उत्तर प्रदेशांतलो 21 वर्साचो सूरज कुमार हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. केबल रिप्लेस करतना ही घडणूक घडली. ह्या सगळ्यांत वीज खातें जापसालदार म्हूण आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. पळयात. कुंकळ्ळी एक धक्कादायक घडणूक घडली. बुधवाराक कुंकळ्ळेंतल्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना उत्तर प्रदेशांतलो 21 वर्साचो तरणाटो सूरज कुमाराक गंभीर दुखापत जाली. उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. सध्या ताचेर उपचार सुरू आसा. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळावो आमदार युरी आलेमावान घडणूक थळाव वचून वासपूस केली आनी ह्या सगळ्याक वीज खातें जापसालदार आसा. वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून दुर्दैवी घडणूक घडली. देखून वीज खात्यान ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची अशी मागणी आलेमाव हांणी केली. क्रिमिनल ऑफेन्स आज सेफ्टी स्टँडर्ड नासतना पयसो त्या भुरग्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सेफ्टी गियर दिलोलें काय कितें, सेफ्टी इक्विपमेंट तो घात आहलो काय कितें, हो मोठो प्रश्न. आनी आज जेन्ना कॉर्डिनेशन जायना, आज एक 21 वर्साचो भुरगो इज व्हेरी सिरियस बांबोळीच्या गांवांत आहा. हें चुल्यार इट इज अ लॅप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी हें हिंगा जालें ना, हिंग नावेलीच्या गांवांतूय जालेलें आसा. गोंयभर हें चलता. आज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट आमी जेन्ना प्रश्न घातलेलो ऑलमोस्ट 50 लोक मेले बिकॉज ऑफ शॉक इन. एंड दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस टायप ऑफ ऑफेन्स. इवन एनिमल्स हॅव डायड. And the government cannot take this lightly. हो कोणूय जावं कॉन्ट्रॅक्टर, हेजेर म्हाका दिसता पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स. कोण हेजो जबाबदार? हो भुरगो गोंयकार न्हू म्हूण गमोन येता, पूण इनोसंट लायफ 21 वर्साचो वी हॅव लॉस्ट टुडे. आनी हे जबाबदार कोण? आमी हेजेर म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय. आज हांव चीफ इंजिनियर जावं सुदीन ढवळीकरा कडेन मागता, हेजेर तुमी एक इन्क्वायरी करपाक जाय. इन्क्वायरी करून वॉट इज द रिजन. आनी अकस्मात ही लायन कितको चार्ज जाली ते सांगता की आज ते गेले दोनी गेले पोटाकूय मार पडा आनी आख्खे लासोन गेले. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स आनी हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय. एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल हॅज टू बी बुक. यू हॅव टू सेंड अ स्ट्रॉंग सिग्नल. कोणू जावं तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं डिपार्टमेंटा मनीस जावं एक्शन हेजेर घेवपाक जाय. आय वील ऑल्सो ट्राय एंड रेज दीस इन दी असेंब्ली. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.